प्रेस कॉन्फरन्सात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. म्हणजे बरोबर आमचे सिनियर मिनिस्टर PWD मिनिस्टर ऑफ दी गव्हर्नमेंट कामतूय आसा. श्रावण म्हयन्याची आयच्या पयल्या दिसा तुमकां श्रावण मासाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. आयच्या कॅबिनेटांतले पहिले डिसिजन इज एन विच इज एन वॉटर सप्लाय बिलिंग जे असले पयलीं अकॉर्ड फॉर द एप्रुवल इट इज एन ऑन दी स्पॉट बिलिंग. ताका आमी कंटिन्युएशन दिता. सायबर कॅट टॅक्नॉलॉजी हेका ते बिलिंग कंटिन्युअसली ते करीत आसा आमचे. सेकंड देर इज एन ओल्ड continuation for 1 year. It is an old non-existing consumer record system in the current SAP billing system at nullification for the areas amounting rupees 12 crores. हे existing ना अशा लोकांक हे माफ केल्ले बिल. इलेक्ट्रिसिटी तेजे लोक कशा लोक थोडे मेले थोडे गेले थोडे असे वेगवेगळे किंवा तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शनाच्या वेळार घेतलेले अशी 30 वो तसो विषय न्हू. वो तसो विषय न्ही. वो 30-40 वर्सां पयलींचे विषय. हे वयल्यान तेजेर हे जायत वयताले. इंट्रस्ट मल्टिप्लाय 30-40 वर्सां पयलींचे तेजेर इंट्रस्टार इंट्रस्ट करून 12 कोटी. कंज्युमराचो आंकडो सारको 34 बिलिंग सब डिव्हिजनाचे 9,525 जण. Approval of expenditure amount rupees 6 crore rupees for towards the drugs and medicine purchase in the Goa Medical College for the Wellness Forever. One post in the consultant in the anesthesia department in the plastic surgery on the contract basis in Goa Medical College. One post of the lecturer one post of the lecturer on the contract basis in the Department of the Pediatrics in the Goa Medical College. Allotment of the land of the 2,729 from the WRD department to the Jyoti School of the Children with the Autism, Davarli Salsedanga sir, for the 40 years lease. Autism children खातीर आमी normal rate इतनी land leaseak दिता. 2 vacant post of the tutor demonstrator in the Department of the Community Medicine on the contract basis in the Goa Medical College. Finalization of the sanction strength of the library staff in the government degree colleges and polytechnic. Common cadre for the Group C and D employees under the Collector North, Collector South and Collector and Kushavati district. Common cadre तेका हांगासलो थंयसलो हांगा सगळ्याक घालपाक मेळटले. आता घालपाक मेळनासले त्या डिस्ट्रिक्टान न्हू. ह्या डिस्ट्रिक्टांतल्या त्या डिस्ट्रिक्टान सुद्दां कलेक्टर स्टाफ C आनी D कॅटेगरीतलो स्टाफ. It is a proposal to levy the annually tax for the one-time tax for the construction equipment vehicles instead of existing one-time tax at the time of registration. तांकां annually pay करपाक येता ना जाल्यार तांकां one time करपाक जाता. दोन्ही ऑप्शन इज ओपन फॉर दिस construction related vehicles. त्यो क्रेन बीन आहा पळय न्ही तांच्या खातीर. It is in procurement of the land in front of our ITI 7,922 कुडचड्या काकोड्या ITIच्या समोरची लँड आमकां वचपा खातीर ते प्रॉब्लेम आशिल्लो म्हणून ती परचेज केल्या आमी. 2 post of the assistant professor in physiotherapy in allied health science course in the Department of Orthopedic Surgery on the contract basis in the Goa Medical College. It is an reservation and recruitment related economically weaker section EWS category from the Directorate of the Social Welfare to the Department of the Personal was subject पयली social welfare कडे आशिल्लो तो आता पर्सनल डिपार्टमेंटाकडे गेलो. इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन हे इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन जी रिक्रुटमेंट जाता EWS was subject पयली social welfare डिपार्टमेंटाकडे आशिल्लो. Now we have shifted that subject to the personal department.
Approval for the filling of the post of the lecturers in the various departments of the Goa Dental College and Hospital on a contract basis. Altogether, 11 posts. Creation of the post of Secretary UDC, LDC, MTS into the Comunidad, North Goa, South Goa and Central Zone. हे पोस्टूच नाशिल्ले क्रिएट जावंक नासले खूब ते पोस्ट ते तिनूय कोमुनिदादींनी आसा. इट इज ऑल टुगेदर 100 सुमार 150 सुमार जातले. ना कोमुनिदाद इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, त्याच्या भायर वयता ते. It is proposal for the further amendment for the Goa Goods and Service Tax Act 2017 as per the Central Act GST Council. एका वयला ते बिल असेंब्लीक वतले. Ratification of the declaration of the successful bidders, including the single responsive bid under clause 22 of the e-auction policy. So e-auction policy जो single bidder आयलो ताका तांकां दिवपा खातीर आमकां ते कॅबिनेटा काडचे पडटा. त्याच्या खातीर हाडिल्ले. ऑलमोस्ट 7 जण सुमार आसात ते डायरेक्टली सिंगल बिडर आयिल्ले. डम्प्स गव्हर्मेंट एंडातले डम्प. थँक्यू. चेक पैसे घेना हांव करपाक लायता. मिडिया डायरेक्ट घेवपाचें प्रोविजन करपाक लायता. जीएडीक सांगता, जीएडीच्या मार्फत दिता तुमकां. PWDन भरता तुमी. ओके ओके हांव सांगता करता. पेमेंट वेवस्था आपटे जीएडींतल्यान एका सर्क्युलर काडपाक लायता. अलॉटमेंट तुमकां जीएडींतल्यान जाता. PWDचे क्वार्टर्स आसले सुद्दां जाल्यार आनी भाडें तुमी थंय भरता. तुका जाचीच हांव रिजॉल्व करता. डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनान ऑलरेडी तांकां बाकीचे करस्पॉन्डन्स त्यांच्या कडेन करपाक जाय पळय ते केला. तांकां शो कॉज आनी बाकीचे विचारपाक जाय एक्सप्लेनेशन डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशना कडल्यान इन्स्ट्रक्शन्स गेले. हय आमी ब्रिज जो आहा आपले सॉरी फ्लायओव्हर जो आहा पळय न्ही पर्वरी फ्लायओव्हर हाजे इनॉग्रेशन 10 सप्टेंबरा दीस सांजचे माननीय नितीन गडकरीजी हांच्या हस्ते करपाचें आसा. आनी त्याच बरोबर पत्रादेवीचो स्मारक ह्या स्मारकाचें उक्तावण 25 ऑगस्टाक आमी देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्ते करपाचें आसा. पार्टी ऑफिसांतल्यान सांगता ते सरकारी कार्यक्रमान न्ही. आमचे अध्यक्ष प्रेस घेवन सांगतले. अरे ते हांव डिसायड करिना. इट इज अ इलेक्शन कमिशन करता म्हणून तुका सांगले त्याच्या कडेन जो कमिशन हे प्रश्न तुम्ही तांकां विचारपाचे. थँक्यू. आता म्हाका खबर आहा त्या प्रमाणे इलेक्शन फेब्रुवारीन जातलें. आतां ते परत केन्ना घेवपाचें कितें घेवपाचें हें इलेक्शनाचेर डिपेंड. तूं सांगता तशें सारकें इलेक्शन कमिशनाक विचार मरे. आतां मंत्री दिल्ली गेलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.